दिसायचो संभ्रम आसो त्रिएक देवाक हरसून गावसो आमचेर ताणें ओतुल्ल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून अर्गां दिवसो एका मौनान कलत्या काळजान याजक बापा सवे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान बेटोंक अर्गां बलिदान दैवीक उतरान जिनी सुफोळ करच्याक दीस आयसो संभ्रम आसो त्रिएक देवाक हरसून गावसो आमचेर ताणें ओतुल्ल्या कुरपे देण्याचो उगडास काडून उपकार बावडून अर्गां दिवसो. मोगाळ याजक भावनो आनी सर म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमचो विकार भोवमानादीक बाप विन्संट मोंतेरो हांच्या याजकी वडजेचो 40व्या वर्साचो दीस आमी आज आचरण करता. आमी रुबी जुबिली म्हणटा. 40 वर्सां पयलें ह्या आमच्या याजकाक जेजूनच तेल आयिल्लो आनी आपणाचो याजक जावन विंचुरलो आनी ह्या 40 वर्सांनी आपल्या लोकांची बाप विन्सेन सेवा केल्या. जावं हांगासर दियेसीजींत नातल्यार आमच्या भारताच्या विविध जाग्यांनी आनी भायल्या गांवांनी खंयसर देवाचो लोक ताका मेळ्ळा थंयसर ताणें ताची सेवा केल्या, उदार मनान सेवा केल्या. ही सेवा करूंक ताका साध्य जालां कित्याक ताका जेजूचो मोग आनी इश्टागात ताणें भोगल्या आनी मागण्याची सकत ती आशिल्ली आनी आसा आनी ह्या वरवीं ताका हें करूंक साध्य जालां. आज आमी खंडीत जावन व्हडलो संभ्रम तांकां करूंक जाय आशिल्लो आनी ह्या संभ्रमांत आमकांय वांटेली जावंक जाय आशिल्लें पूण कोवीड-19 पिडे वरवीं साध्य जावंक ना. तरीकी आमी ताच्या मोगाचे ताचे इश्ट आप्त कोण आसात ते आमी सांगत आसां आनी ह्या तांणी हें अर्गां बलिदान भेटयतना देवान आपणाक ही 40 वर्सांची याजकी जिणी जियोंक फावो केल्ल्या खातीर तांणी देवाक अर्गां दितना तांचे खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. हर एक मनीस एक देणें आनी हर एक मनीस आमच्या जिवितांत एक इम्प्रेशन एक आजची वतून येता आनी ती आमच्या जिवितांत सदांच उरता. त्या मनशाचो उगडास आमकां संतोश आनी दादूसकाय हाडटा. खंडीत जावन बाप विन्सेन आमच्या जिणयेंत संतोश आनी दादूसकाय हाडल्या, आमच्या जिवितांत एक इम्प्रेशन घालां. तें ताचे खातीर ताच्या व्यक्तित्वा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ताणें याजक जावन आमचे देशीक सगळ्या लोकांक दिल्ली सेवा वाखणून देवाक अर्गां दिवया. तांणी हें अर्गां बलिदान भेटयतना आमी देवाक अर्गां दिवया आनी आमी आमच्या बेसांत आमच्या मिसावांत तीर रावूंक आनी सांगतच देवाक आमच्या सेवे मुखांत्र होगळाप दिवंक जाय आसली कृपा ह्या बलिदाना वेळार मागया. बापिन्सीक बरी भलायकी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू प्रस्तावना तुमी आयकलें म्हज्या विशयांत. आज म्हाका हो अर्गां दिवचो दीस सर्वेस्परा बापाक आनी म्हज्या कुटुंबाक आनी म्हज्या सांगाता वावुरल्या सुमेस्तांक आनी म्हाका मार्गदर्शन दिल्ल्यांचो उडास काडून हें अर्गां बलिदान हांव भेटयतां. आनी असल्या वेळार भोवूच थोडे आमी हांगासर हजर आसा. भोव लागशिल्ले म्हूण हांवें म्हणचें कित्याक ताका सर्जन येवी येता आसलें पूण परिस्थिती तशीच आसा. त्या देखून तुमकां आयिल्ल्या सुमेस्तांक स्वागत करता. आनी दोग जण याजक म्हजे फ्रेंड येवंक आशिल्ले पूण कारणांतर तांकां अखेरीच्या घडयेंत येवंक जावना. त्या खातीर आमी पश्चातापवता जाल्यार ते परिस्थितींत तांणी येवंक जावना देखून तांणी म्हजे कडेन विनंती केल्या तांचे एबसन्स हांवें मानून घेजय म्हूण सांगून तें मानून घेता. आनी आयिल्ल्या सुमेस्तांक स्वागत म्हणटा आसतना तुमकां म्हजे खातीर मागा म्हूण सांगून हें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया.
आमचे अस्कत वळखून घेवन सांगात आमी म्हणया हांव हांव पातकी पातकी सर सर पदवेदार पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान मनान चिंतून चिंतून तोंडान तोंडान विसारून वायट धरून बरें चडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून सदांच सांकवार मोडयेक सगळ्या सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों Sumia kakultkör Sumia kakultkör Krista kakultkör Krista kakultkör Sumia kakultkör Sumia kakultkör Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Usargi Ani Shanti Tacha Istan Sosari सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे Jezu Krista Eklos tum pavit Eklos tum Ishwar Eklos tum Parameshwar Amen Amen प्रार्थुया भोव पवित्र बापा तुज्या मागलेल्या शासनीक याजकपणांत वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय तरी म्हाका तुजो याजक जावन विंचून काडलोय आनी तुज्या पवित्र सभेच्या सवेक म्हाका नेमलोय धिरान आनी दुलोबायान शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सर्वनेच्या गुटाचो विश्वासी मनियारी जावंक म्हाका कृपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen. धर्मदुजाची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप तवळ सुमयाच्या एका दुतान पिलिपा लागीं उलोवन म्हळें उठ आनी जेरुसलेमांतावन गजैक वेच्या रस्त्यान म्हणजे आरण्याच्या वाटेन तेनकाक पयन करून वच पिलीप उठोवन पयन धरून वेता आसतना वाटेर ताका एक इथियोपियकार भेटलो तो एक इस्डो इथियोपियकाचे कंदकेक राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्या भंडारांत खजनदार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन
गेल्लो तसलो आपल्या गाडयेर बसून इजाया प्रवादेचें पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक पाटी वेतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवन फुडें सरलो आनी चडशीं पावतच इथियोपियाकार वाचून आसुल्लो तें इजाया प्रवादाच्या चडशीं पावतच पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगले करीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकारान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बस म्हूण आपयलो. तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां मारूंक वरच्या बोकऱ्या बरी ताका व्हेलो. लोव कातरतलच्या मुखल्यान मावून रावले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका अल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच नासलो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोठवी केली देखून ताचे संतती विशयान कोण कितें उलोवंक सकत. इश्टो फिलीप लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका प्रवादी, हें कोणा विशयांत म्हणटा? आपणाकच विशयांत वा दुसऱ्या कोणा विशयांत? तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांतावन आरंभ करून जेजू विशयांत सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदसून वेताना थोडे उदक आशिल्ले सुवातेक पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हळें इश्ट्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडखळ? ताणीं गाडी रावयली. फिलीप आनी इश्टो दोगूय उदकांत देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतच सोम्याच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी इश्ट्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान बरोवन आपली वाट धरून चल्लो. पूण फिलिपान अजून पावलो आनी थंय तावन सजारियाक वचून पावसर वाटेर आशिल्ल्या सर्व शारांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाची निवड उपकार. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. जो कोण परमोन्नताचे सावळे जिता तो सर्वेस पराक म्हणटा. तूंच म्हजो खरो देव, तूंच म्हजो आसरो, म्हजे कोटे, तुजेर विश्वास दवरता. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. दुस्मानाच्या पासांतले तोच तुका राखून व्हरता. नास करचे ख्यास्तेडेंतले तोच बचाव करता. पाकाट्यांत आपल्या लिपोवन दवरता. ताचे थंय आसरो मेळटा. खंयच्यानी तूं
वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणे दिल्या हुकूम रातींच्या त्या पयांक तूं भियेवचो नाय वोतान भोंवचे नाडीक तूं खावचेवचो नाय ताचेर विश्वास पण तुजेर राखण आनी संरक्षण करता कंचानी तूं वेशी तुका राखोंक आपल्या दुतांक ताणे दिल्या हुकूम Alleluia, 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 Alleluia. हांव तुमकां सेवक म्हूण सोना इश्ट म्हूण आपयतलो कित्याक बापा तावन आयकले सर तुमकां कळीत केला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून लोकां जम्या लागीं म्हळें म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशीन ओडल्या करीत कोणींच म्हजे सरशीन येवंक शकना हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो ती सोमेस्त देवालागचें कुद्द शिकतेली म्हणून प्रवाद्यान बरोवन घालां बापाक काण दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशीन येतलो तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हणून न्हय जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्न केलें तरी ते मरण पावले पूण सरकार तावन देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्हय कोणीय तो कांयच जाल्यार मरचो ना हांवूच तो सर्गीन तावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो हो खाता तो सासणाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता सांजुवांचो वांजेल 6वो अध्याय आमकां हर एकल्याकी कळीत आसा येवकरिस्ता विशयांत उलयता आनी आमकां क्रिस्तांवांक प्रत्येक जावन याजकांक वी आर येवकरिस्टीक पीपल येवकरिस्ताचो लोक आमी म्हळ्यार आमी येवकरिस्ता मरिफात येवकरिस्ता मुखांत्र आमचें जिवीत जियेता आमचें जिवीतच सोम्याक समर्पण दिल्लें आनी देखून सोम्याक स्विकार करन येवकरिस्तांतल्या सोम्याक स्विकार करन ताचें मिसांव आमी मुंदरून व्हरता देखून वी आर येवकरिस्टीक पीपल येवकरिस्ताचो लोक जेजू आज सुडाळ रितीन 2 संगती आमच्या मुखार दवरता एक कुडीचें खाण आनी एक आत्मीक खाण
कुडीच्या काणा विशयांत उलयता आसतना आमकां सगळ्यांक कळीत आसा आमी दिसपडटें जेवता खाता. सकाळीं ब्रेकफास्ट दनपारां जेवण आनी रातीचें जेवण. सकाळीं ब्रेकफास्ट आमी खाण घेना जाल्यार दनपार जाताना भूक लागता, इल्लेशें नित्राण म्हणून भोगता. आनी दनपारांचेंय जेवण जेविना जाल्यार सांज जाताना अस्कत काय जाता. आमच्या थंय जीव ना म्हणले बरी आमकां भोगता. हेंच जेजू पोरण्या सल्ल्यांत मोयजेन सांगिल्ले बरी तांणी उलयता आसतना मोयजेन आमकां मान्ना दिलें म्हणून. आनी सर्वेस्पर देवान तांकां मान्ना दिल्लें आमकां कळीत आसा आनी लोकांनी तें केल्लें. तरी पूण तांचें जिवीत व्हडलें सुदारण जाल्लें ना. तांणी पुरपुरचें, देवा विरोध उलोवचें, देवा कडेन वाटेन जियेवचें. हांगासर आमच्या कुडीचें खाण एका वाटेन खंडीत जावन ताकाय महत्व आसा. पूण जेजू आनी एक म्हणटा, हांव सर्गार्थ हांव देंवोवन आयिल्लो उंडो आनी हो उंडो कोण खाता तो सासणाक जियेता. आतां हें सासणाचें जिवीत दिवचो उंडो जेजू म्हणलें सत हांगासर आमकां आज वांजेलाच्या वाचपांत आयकूंक मेळटा. एवकरिस्त आमी सेवंक वेता, तो उंडो सर्गींत हांव देंवोवन आयिल्लो आजुनी आमचे खातीर ह्या उंड्या रुपार तो रावला. देखून तो आमच्या थंय येता एवकरिस्तांत. देखून आमचें जिवीत क्रिस्ता शिवाय तें समर्पीत ह्या संपूर्ण जिवीत म्हणून सांगूंक जायना. लायफ विदाउट क्रायस्ट इज नॉट कंप्लीट आमकां क्रिस्तांवांक प्रत्येक जावन. देखून आमच्या जिवितांत जेजू शिवाय आमी कांय करूंक शकना. आज पयल्या वाचपांत सा फिलिपाचें आपोस्तोल फिलिपाचें मिसांव आमी आयकलें. त्या हिसड्याक गूण करच्या खातीर तो वेता, पूण आपलेच ताकीन तो वचना. हिसडो जेरुजलेमांतल्यान फाटीं वेतालो आनी त्या वेळार इजाइया प्रवाद्याच्या कोवळो तो वाचतालो. पूण फिलीप ताचे लागीं येता आसतना आपलेच ताकी गेल्लो न्हय, ताका सोम्यान धाडिल्लें. आज पयलीं तें वाचलें आमी. सोम्याच्या दुतान ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो भायर सरून गेलो. उपरांत लागीं लागीं हिसड्याच्या त्या पैनाक लागीं लागीं सरता आसतना परत्यान पवित्र आत्मो ताका सांगता, सोम्याचो आत्मो ताका सांगता, वच त्या गाडयेक लागीं सर. आनी तो लागीं सरता. पळय, परतूनय सोम्याचो आत्मो ताका प्रेरण दिता. ताचे उपरांत तो त्या हिसड्याक पवित्र स्नान दिता आनी त्याच घडये पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणले बरी उबारन गेलो म्हणून आमी आयकलें फिलीप. आनी उपरांत दुसऱ्या शहरांक तो गेलो. पळय, ताचें मिसांव ताणें केलें पूण ताचेच ताकी न्हय. ताच्या मिसांवांत हर एका मेठाक तो सोमी ताच्या आत्म्याक धाडटा, ताचें प्रेरण दिता आनी सोम्याच्या प्रेरणानंत फिलीप ताचें मिसांव मुंदरून व्हरता. मदर तेरेजा विशयांत आमी आयकलें तर तिच्या जिवितांत तिणेंय सांगचें इतलेंच, जर हांव इतलें सेवेचें आनी मोगाचें काम करूंक शकता तर एवकरिस्तांतलो जेजू हाका कारण. मिसा वेळार एवकरिस्तांतल्या जेजूक हांव स्विकार करतां. एवकरिस्तांतल्या जेजूचें 1 घंटो आराधना हांव करतां. ह्या मरिफात तो एवकरिस्तांतलो जेजू म्हाका प्रेरण दिता म्हणून. आज आमी हांगासर आसले सादारण कितले फावटी हें मिसबेटयलां आसतलें. फादर विन्सी आज व्हडदिचो 40 वर्सांचो उडास काडटा आसतना, देवाघरांत दिता आसतना 40 years ऑफ प्रिस्टूड, 365 into 40 is 14,600. एक मीस एका दिसाक बेटयल्लें लेखाक धरलें जाल्यार बायनेशन ट्रायनेशन पुरा सोड न्हू, एका दिसाक एक मीस धरलें जाल्यार 40 वर्सांक 14,600 मिसां बेटयलीं. 14,600 चडीत आसतलीं. पूण ह्या 14,600 फावटी ह्या आमी दुसरे लेख करया. आमच्या व्हडदीच्या दिसांत हांव लेख करन, ह्या तुमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसांत हांव उडास करन, आमी इतले फावटी त्या एवकरिस्तांतल्या जेजूक भेटले, हांव ताका आमी स्विकार केलो आनी आमचें तें ताका घेतलां. ताचे तावन कितें प्रेरण आमी जोडलां, ताचे तावन आमकां कितें बरेंपण जालां, आमच्या जिवितांत कितें आमी जोडलां म्हणून सांगीत आज.
हांवें इतले फावटी मीस भेटयले, इतले फावटी मिसाच्या बलिदानांत हांवें वांटो घेतला, इतले फावटी जेजूक हांवें स्विकार केला आनी आज हांवें हें पुरो जोडलां म्हणून हांवें कशें सांगया. जर आमच्या जिवितांत येदोळ पर्यंत आमी कांय साधन केल्लें आसा जाल्यार फिलिपा बरी आमी केल्लें न्ही तें. जर आमच्या जिवितांत कितें म्हणी आमी जोडलां जाल्यार तें हांवें आनी तुवें केल्लें न्ही. फिलिपा बरी ताच्या प्रेरणान, पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान, जेजूच्या प्रेरणान तें घडलां. देखून आमचें मिसांव कुटुंबाचें जिवीत जावं दी, आमचें वैयक्तीक जिवीत जावं दी या आमचें सामाजीक जिवीत जावं दी, जर आमी कांय इल्लें जोडलां जाल्यार, कांय इल्लें बरें केलां जाल्यार त्या सोम्याच्या प्रेरणान केलां म्हणलें उडास दवरया. कित्याक येवकरिस्तांतलो जेजू हर एक फावटी मीस भेटयता आसतना आमचे थंय आयला, आमचे संगी रावला. आमच्या थंय शेळमोडाय आसली काय, आमच्या थंय आळसाय म्हणली आसली काय, आनी जर शेळमोडाय आनी आळसाय म्हणली आमच्या थंय आसली जाल्यार आमी साधन करच्यांत आमी फाटीं पडल्या शिवाय सोमी फाटीं पडोवना. सोमी हर एका घडी आमच्या थंय आयला, हर एका घडी आमचे संगी रावला. जर आमी शेळमोडाय दाखयल्या, आमी चलवल्या, ताका कारण आमीच. आज आमी परत्यांनी येवक्रिस्ताचें बलिदान भेटयता आसतना तोच येवक्रिस्तांतलो जेजू आमकां हिंचू उतरां सांगता, हांव तो उंडो सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो आनी हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. थोडे फावटी आमी म्हणचे आसा भोवशे सासनाक म्हळ्यार मेल्या उपरांत म्हणून आमी तें चिंत आपिल्लें आतां रावोवया. आज आमी चिंतय हांगासर येवक्रिस्तांतलो जेजू आमचे थंय आयिल्ल्या घडये आज आमी 100% जियेताव गे म्हणलें सवाल. 100% जियेवचें म्हळ्यार आमी क्रियाळ जावचें, आमी मोगाळ जावचें, आमी बोगसण्याच्या स्पिरितान जियेवचें. एकच एक घडी वेस्ट करनासतना, पाड करनासतना आमी सेवेच्या मनोभावान आमी आमचें काम करचें, मिसांव करचें. आनी तें करता वय जाल्यार आमी न्ही जाय की जीव जोडता, जिवंत आसांव, जीव आमी आसांव म्हणून रुजू करता. देखून आज आयच्या मिसा वेळार येवक्रिस्तांतल्या जेजू थंय आमी एकवटता आसतना ताचे लागींच मागया, सोम्या आमी तुजे थंय ह्या मिसा वेळार एकवटता. तूं आमचे संगी ये, आमच्या संगी तूं राव आनी आमचें जिवीत तूं सुफळ कर म्हणून ताचे लागीं आमी मागया. आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया. बापा, तुज्या पुतान घडिल्ल्या पवित्र सभेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बावडताच्या शगुनांनी बरयल्ल्या तिच्या संद्या वरवीं बळ्या आनी कालत्या आनी कुरसायल्या क्रिस्ताचें प्रतिरूप जायशें पवित्र सभेच्या धर्मीक वडिलांक आनी सर मनेऱ्यांक तुज्या पवित्रत्म्यान निरंतरी बळवंत कर म्हूण आमी मागतांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर पदवेदार देवा, आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांक आमी तुका समर्पिता. तुज्या पवित्र आत्म्यान तांची काळजां मनां उजवाडाय. आमच्या राष्ट्राच्या विविध वर्गांच्या लोकांच्या समस्या फावो तो परिहार सोदून हाडूं आनी अशें सर्वांनी भलायकी बरीत भद्रतेचें समाधानाचें जीवन सरिशें बरी योजना मांडून हाडूंक बुदवंतकाय, जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण आमी मागतांव. बापा, आमचे मागणे आयक. काकुळदार देवा, विविध खरगां वरवीं, झुजा वरवीं तशेंच मारेकार कोरोना पिडे वरवीं भियोन कांगाल जाल्ल्या मनशा कुळाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या भोव भगिवंत पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांच्या पवित्र कश्टां मरणां आनी जिवंतपणाच्या पुण्या वरवीं मनशा कुळाक सर कर्गांतली निवार म्हूण मागतांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आयच्या दिसा आपल्या याजाकी दिक्षे 46वो वर्सांचो संभ्रम आचरण करच्या आमच्या विगार बापांच्या कुटुंबाच्या संद्या खातीर आमी मागतांव. तांच्या मोगा आनी उदा त्यागा पासून तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. सदांच तांकां तुज्या मोगान धर. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या संद्यांक ससान जिवीत लाभे म्हूण मागतांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचो विगार बाप, हांचे पासून आमी तुका दिनवास पाटयता. देव आपोवणें घेवन तुज्या पवित्र लोकांक
तुजी खरी वळख आनी तुजें शुभ आत्मान परगटूंक तुज्या परजेच्या आत्मीक तशेंच लौकीक गरजांक पावोवंक दुर्बळ्यांक गरजेवंतांक भुरग्यांक युवा जाणांक बापाय कसो जावंक तांकां तुवें अभिशेक केलो त्या पासून आमी तुका अर्गां पटयता आपल्या मनियरपणाच्या फळादीक 40 वर्सांचो संभ्रम आचरण करच्या वखदां तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां गरजाचें मोतीचें समाधान बरी भलायकी आनी मुख्या गोळीक वावराक तृप्ती आनी यशस्वी लाभय म्हूण मागता मौन रितीन आमच्याच गरजां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा दिनवासपणान आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यान ती तूं स्विकार कर आनी तुज्या कृपे देण्यानी बोर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मोगाळे बापा सर्वेस्परा उंडवाईन हाडून येता कणीक जावून ह्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र देवा सर्वेस्पर म्हणून घेव. मोगाळा बापा ह्या दिसा घेतिल्ल्या म्हज्या याजकपणा पासत म्हज्या भाव भयणी बराबर काळजांत तुका दिन वाचता आनी हो वाकडणेचो यज्ञ तुका भेटयता. तूं याजक जावंक म्हाका फावो न्हय तरी तुवें म्हाका आपयलां आनी ते फावो ते बरी सेवा करूंक तूंच म्हाका चलय आनी पवित्र सभेन तुज्या सेवकांचो संको वाडय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनशा देवा सर्व कडेन सर्वांत जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचें बलिदान ताणें घडून दवरलें आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ती भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासून बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासून वारयिल्लें ताचे रागात पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर सर्गीच्या सर दळबरां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय
जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या अस्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षुणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारो उरतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे पुण्य जीवन होन आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत सेवतेल्या आमकां सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तुज्या पवित्र सभेक प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बुरवसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजेच जगतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकुर मरये देवाच्यो माय संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन संगता मेळोन म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यात पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशा नत्रेकलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुज्या कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेता राजवट चलयताय ससनच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुवाळ आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जडत्यानी ख्यास थाडिना जावं पूण जे काकुळटीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी वखद दिवं. पळया जेजू क्रिस्तावाची शेळी आमचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर सुभागी. Sumia tiam lipidon shama kaufona, dum trautron smaka laiki maite. संसारान आमकां रचली शेगुणी माय बाप फावो केली भाव भयणी संगी कुटाम दिले अर्घा अर्घा ये सोमिया काळजांत तावण दिन वाचताव ये सोमिया तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक जिवीत आमचें समर्पीत हांव सेवेन तें पवित्र कर सोमिया मागता अर्घा अर्घा सोमिया गायता घडयेन घडी तुका दिन वाचता सेवेन तुझे मुकली जिनी नंदन जाऊं दी ये सोमिया. तुवें केल्ल्या सर्व उपकारांक जिवीत आमचें समर्पीत हांव सेवेन तें पवित्र कर सोमिया मागता.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुवें म्हाका तुजो याजक केलोय त्या दिसाचो दिनवाशीक काळजान उडास करून हो बावार्थोसो गूट हांवें संतोशान संभ्रम लांबले परगटला. तो गूट म्हज्या जिविताच्या सालीन सतान पाळूंक आनी ह्या पर्यंत दिसान दीस अदीक जेजू सारको हांव जावं ह्या स्मिसाच्या संभ्रमेन म्हाका कृपा मेळो. आनी हें वर्तें देणें बापा तुज्या म्हज्या भाव भयणी बराबर नम्रतायेन आनी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुवाय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोम्या देवा अजपता हांव देखताना तुज्या हातान केल्लीं तीं सर्व कृत्यां विस्मीत पावता मती म्हज्या समजना तुझी सकल तुझी पदवी महिमा तवळ गाता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना तवळ गाता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. San Sebastião, आमकां कसो विनंती कर भगवान कृष्णाचे कृपेन निवारक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. म्हज्या मोगा